आज हांव प्रत्यक्ष आणि तशेंच रोहीन भवनाचे अध्यक्ष राजन तलभाई आणि ह्या एक्झिबिशनाचे ओनर जे आसा ते अफ्ताब भाई आणि सावंत हाणें आर्ट आणि क्राफ्ट मेळाचें आज रोहीन भवनाच्या सायडीन आमी उद्घाटन केल्लें आसा. म्हाका दिसता हें सबंद एक्झिबिशन पळयता आसतना आनी फाटलीं बरीच वर्सां 3-4 वर्सां हांव प्रत्यक्ष ह्या क्राफ्ट मेळ्याक उद्घाटन हांवूच करता आनी त्यामुळे एक लक्षांत येता देशभरांतल्यान हे सगळे आर्टिस्ट कलाकार जे आसात आपले हँड प्रिंटेड आणि बाकीचे हँडमेड जे आसा सगळे आयटम हांगा गोंयभर किंवा देशभरांतल्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये ते आपले प्रेजेंट करप आणि लोकां पर्यंत पावपाचे शिकोवपाचे प्रयत्न करतात. खरें म्हळ्यार आज आमच्या देशाच्या पंतप्रधान तेच विचार करता की जो स्थानिक कलाकार आसा आर्टिस्ट आसा ताका एक्सपोजर कसो मेळटलो त्या हिशोबान विचार करता. आनी म्हाका दिसता की गोंयकार थोडेशे अशे जे आर्टिस्टीक आणि सगळे हातूंत थोडेशे फॅन आसात आणि त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही की गोंय कशे तरेचे मेला जाता आनी निश्चितपणे म्हाका दिसता फाटले अनेक वर्सां पळयलेली जायती तर तांचे हांव केन्ना अभिप्राय तांचे घेतात तेन्ना आमकां बरो सेल जालो आणि बरो रिस्पॉन्स आमकां सगळ्यांक मेळ्ळो अशे प्रकारचे मत तांचें आसा. त्यामुळे हांव निश्चितपणे म्हाका दिसता की ह्या क्राफ्ट मेळाचे फायदो गोंयकार घेतले दर वर्सा प्रमाणे आणि खऱ्या अर्थान आमचे जे इंडियन आर्टिस्ट आसा वेगवेगळ्या म्हणजे राज्यांतले आणि एकाच जाग्याचे वेगवेगळ्या राज्याची आमकां कपडे बाकी सगळे प्रिंटेड आसा ते मेळटा. त्यामुळे एक बरी संदी गोंयकारांनी सगळ्यांनी घेवची. हांव सगळ्या गोंयकार भावां कडेन एक मागणी करता विशेष करून हाचो लाभ घेवपा खातीर तुमी काणकोण साकून केपें सांगातल्यान सावथाच्या लोकांक तरी मोठ्या प्रमाणात येवचें आणि हांवूय प्रत्यक्षान गेली 2-3 वर्सां की उद्घाटनाक जरी आयलो परत एकदां येवन तांचो मोठ्या प्रमाणात आमचे कार्यकर्ते म्हणत किंवा फेस्टिवलाच्या निमित्तान खरेदी करपाचे म्हणजे आमी प्रयत्न करता आणि अजूनही आमी ह्या हातूंत मोठ्या प्रमाणात सहभाग आमी घेतले.